पास्काचे 5वें सातोळे सोमार. जुवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 8 वळी 12 ते 20. जेजून उरपोवचीक उलोवन म्हटलें, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. तेन्ना फारिजेवांनी ताका म्हटलें, तूं तुजेच विशीं गोवाय दिताय, तुजी गोवाय खरी न्हय. जेजून प्रतिपाळ केलो, हांव म्हजेच वस्तू गी. म्हजेच विशीं गोवाय दिता जाल्यारूय म्हजी गोवाय खरी, कारण हांव खंयचो आयला आनी खंय वेता तें हांव जाणो. पूण हांव खंयचो आयला आनी खंय वेता तें तुमी नकळत. तुमी मासा कुडीची नदरेन मुनसुबी करतात, हांव कोणाचीच मुनसुबी करिना. पूण मुनसुबी करीत जाल्यार म्हजी मुनसुबी खरी, कित्याक हांव एकलो ना. जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजो बाब म्हजे बराबर आसा. दोगांची गोवाय खरी म्हूण तुमच्या शास्त्रांत बरयलोलें आसा. हांव म्हजेच विशीं गोवाय दिता आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजो बाब म्हजे विशीं गोवाय दिता. त्या बसतांनी ताका म्हटलें, म्हजो बाब खंय आसा रे तो? जेजून जाप दिवन म्हटलें, तुमी म्हाका वळखुनात आनी म्हज्या बापाकूय वळखुनात. तुमी म्हाका वळखलो जाल्यार म्हज्या बापाकूय वळखतले आसल्यात. ही उतरां देव मंदिरांत शिकयतना धर्मदानाचे पेटेशी तो उलयलो, पूण ताचो वेळ आजून पावंक नासलो देखून कोणेच ताका धरलो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.